पर्यावरण सांबाळच्या हेतान सरकाराचे रान खातें गोंयभर झाडांचें वांटप करता। बुधवारा पार्सेच्या पंचायतीन आमदार दयानंद सोपटेच्या मुखेलपणा सकयल पार्से वाठारांतल्या लोकांक झाडांचें वांटप केलां। लोकांनी ही झाडां लावन तांचो सांबाळ करचो अशें आमदार सोपटे उलयला। जो कार्यक्रम हा हो दर वर्सा प्रत्येक गांवागांनी हांव घडोवन हाडटा। ह्या वर्सा आनंदाची गोष्ट ही आसा की ह्या वर्सा आनी 1000 एक्स्ट्रा झाडां आदरणीय आमचे मुख्यमंत्री त्याच बरोबर शेती खात्याचे मंत्री जे आसा बाबू कवळेकर ताचे बरोबर त्याच बरोबर आदरणीय आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या सहकार्यान जे मागले ते दिले, जे मागता ते मेळटा। म्हणून एक्चुअली हक्काची ही गजाल आसली। हांवें रिक्वेस्ट केलो लोकां खातीर की म्हाजो मतदारसंघ मोठो आनी 1000 जाय, आनी 1000 म्हणजे 2000 झाडां आज सुरवात जाल्ली आसा। विनोड्या पंचायतीन सकाळी वाटल्यार 150 झाडां, हांगा परत 150 झाडां वाटल्यार फाल्यां फुडल्या पंचायतीन वतलो। हांव लोकां लागीं मागता, भाव भयणां लागीं मागता। लोक म्हणटा भावा भयणां लागीं मागता की झाडां घेतली आनी व्हरून लायली म्हूण जायनात, तशी त्याची निगा राखपाक जाय, मशागत करपाक जाय। टायम टू टायम पावसान गरज नासता पाणयाची, पण खताची गरज आसता। ते खत म्हणजे सारे घालपाक जाय, निगा राखपाक जाय, एप्रील मे म्हयन्यान पाणी घालपाक जाय। जशी ल्हान भुरग्यांक आमी वाडयतात तशी झाडांकय वाडोवपाची गरज आसता। कारण आमी एक आमच्या आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हांणी स्लोगन एक म्हटला की संबंध देशभर प्रत्येक राज्यांनी आणि प्रत्येक राज्यातले मुख्यमंत्री त्याबरोबर मंत्री आमदारांची एक पाळपाची गरज आसा, ती म्हणजे क्लीन गोवा आणि ग्रीन गोवा। क्लीन करपाकच जाय, त्याबरोबर ग्रीन आसपाक जाय। जशें उदय बाबान म्हटलें की व्हडले व्हडले इंडस्ट्रीज येतात, येवपाची गरज आसा। ते हाडटाना ते आसलेली जाग्यावयली झाडां आमी कापतात, पण इकॉलॉजिकल बॅलन्स जो म्हणटात तो मेनटेन करपाची गरज आसा। आनी हे जर आमी मेनटेन करले जाल्यार कापले समज एक जाल्यार 2 झाडां लावपाची गरज आसा। तुवें गांवांत झाडां लावपाची खरी गरज आसा, कित्याक तर तुवें गांवाची ग्रीनरी शॉर्ट जायत आसा। IDC फर्स्ट फेज, IDC सेकंड फेज, आतां इलेक्ट्रॉनीक सिटी, हे सगळ्या प्रकल्पांक मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल जातली। तेन्ना भविश्यान ग्लोबल वॉर्मिंग जातलें ते प्रिवेंट करपा खातीर, ओझोन लेवल सेफ करपा खातीर, बायोडायवर्सिटी तुवेंतली बऱ्यापैकी रीच इन तुवें विलेज रीच इन बायोडायवर्सिटी, ती बायोडायवर्सिटी मेनटेन करपा खातीर झाडां लावपाची खूब गरज आसा। आनी ती गरज वळखून आमदारान आयज झाडां वांटली, ताका अभिनंदन करता आमदाराचें। आनी लोकांक अपील करता की जे झाडां आयल्यान तुमी 1 वरात 2 वरात पूण एक ते झाड व्हरतात ते व्यवस्थीत आपल्या भुरग्या सारकें, ताका भुरग्याक जशें तुमी पालन पोशण करता तशें ताका सांबाळात।